बरोबर आनीक दूल सामको दूल रावपान बाजरांक एकदम फाटले 7-8 वर्सां जाली दिसता म्हाका चडशी ह्यो गजाली ना ह्यो आतां मायनिंग स्टार्ट जाल्यात पूण अजून मायनिंग बायपास केल्यार पसून ट्रॅफिक जाम जावपाची बंद जावपाना कित्याक बेसिकली दोन गजाली जावपाक जाय. मायनिंग बायपास जावपाकच जाय, तुमचो बस स्टँड मातसो भायर वचपाक जाय आनी त्या बरोबर टावनाचें प्लॅनिंग जावपाक जाय. पूण ह्या प्लॅनिंगा भितर ह्या सगळ्या गजाली खातीर ज्यो गजाली जाय त्यो सगळ्यो म्युनिसिपालिटीन करपाची न्ही. बरोबर पूण हांगा फक्त मतांचें राजकारण जाता. बरोबर सपोज कोणागे थोडी लँड वता जाल्यार थोडी मत आपल्यागे डिस्टर्ब जातली म्हणून ती आयडिया मुखार व्हरनात. आतां आमी आयकिल्लें की जो आमकां काणेकारा थिंग जो हें आसा न्हंयक एक दुसरो ब्रीज बांदून ट्रॅफिक डायवर्ट करपाचो प्लॅन आशिल्लो, कित्याक दिनेश आमकां तशें सांगिल्लें एकदम बसली तेन्ना. पूण जे आयडिया आसात त्यो म्हटल्याच जायनात. नाही हांगा मुखार फक्त प्रश्न इतलो ह्यो सगळ्यो गजाली बऱ्यो आसा की म्युनिसिपालिटीचे आनी आमदाराचें जें कॉर्डिनेशन जावपाक जाय तें जायना आनी ताका लागून हे प्रॉब्लेम चड वाडल्यात. काय हांगा म्युनिसिपालिटी निष्क्रीय आसा काय आमदार निष्क्रीय जाता काय कितें जाता? कॉर्डिनेशन बरोबर आशिल्लें. जे म्युनिसिपालिटी रुलींग आशिल्लें ते आमदाराक मनीस, आमदारूय रुलिंगाचो म्हणटरी हें कित्याक लागून कितें जाता आमकां कांय समजना. ना तुका कसली गजाल राजकीय इच्छाशक्ती जाय पडटा. फक्त हांव ह्या आमकां राजकारणाचो समर्थक ग्रूप अशें म्हणटा जावन उपेग ना. तेंचे आज समर्थक ग्रूप आसा थंय म्हणजे कोता हांव जेन्ना 1997 to 2000 जेन्ना केपें कॉलेजी वयतालो तेन्ना इतले ट्रॅफिकान प्रॉब्लेम जाल्लो आमी सरळ वचूं येताले आनी आयज वचत जाल्यार थंय अक्षरशः धवेचेर कपडे घालपाचे नाचे प्रकार म्हणटा दोतोर म्हणटा भशेन आसा सगळं आमदाराचे सपोर्टर कावन्सील आसा पूण ह्यो गजाल जायना. खंय तरी कोण चुकता आमचे कडेन मायनिंगाचो जरी प्रॉब्लेम नासलो तरी एक हायवे आसा आनी हायवे आमचे म्युनिसिपल एरियांतल्यान वता त्या वेळार जायते प्रॉब्लेम जातात. बाजार जाता, बाजाराची फेरी जी आसा ती जायत्या वेळार रस्त्याची कुशीक भरता, फेस्ताच्या वेळार फेरी भरता. केपेंतल्यान गाडी काडप सोपी गाडी काडप कठीण अशी आता ताणी सारकोच म्हणजे ट्रॅफिकाचो जो प्रश्न आसा तो केपें आनी काणकोण जो एकूच सारको आसा. ताची कारण अशें हायवे वती एक जालो, दुसरी मोठ्या प्रमाणात आमचे एसटी लोक जे आसात ते भाजी पिकयतात, फळावळ पिकयतात आनी ते सगळी रस्त्यार बसतात. तांकां थंय मार्केट ना बसपाक आनी हे खरें काणकोणची म्युनिसिपालिटी आसा म्युनिसिपालिटीन खरें म्हणजे तातूंत लक्ष दिवपाक आसलें. पूण काणकोणा भितर हो जो प्रश्न आसा खास करून म्हणजे ट्रॅफिक जॅम बाजारा भितर जी जाता ती जर तुमगेले तरी त्या वाटच्यातल्यान जर गालजीबागचो आनी गळपणचो जर पूल जालें ट्रॅफिक गेली जाल्यार हो प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटपाक शकता. पूण तांकां बायपास म्हणजे तुमकां बायपास भायले भायर थंयच्यान मेळपाक शकता. करेक्ट म्हणजे पुलाचो जालो जाल्यार पूण तांकां बायपास थंय वटच्यान वेगळो जायच पडटलो. आमकां बायपास हें ना टेन्शन ना. पोप जेना कडेन जो कनाल वता कनाला कडेन सायडीन समज बायपास समज काडून समज कार व्हेलो जाल्यार ऑटोमॅटीक बस स्टँडार पावले आमी कुंकळ्यो ट्रॅफिक आहा. बेसिकली विजन ह्या बाबतींतले प्लॅन ह्या बाबतींतलो तयार ना. हांवें म्युनिसिपालिटीचो प्रोग्राम केलो तातूंत भितर एक आसा की खंयच्याच म्युनिसिपालिटीचे टोटल प्लॅनिंग केल्लें ना की पॉप्युलेशन कितली वाडटलें, कशें जातलें आनी कितें जातलें हें करनात. आनी ह्या गजाली भितर आमदारा सारक्यांनी फुडाकार घेवप हो खूब गरजेचो आसता. तेणी आतां जरी गालजीबाग तळपण पूल जरी जालो तरी त्या वटच्यान जर डायवर्शन जरी गेलें जाल्यार सुद्दां 4 रस्ता ते मामेदार ऑफिसा कडच्यान मदल्यान जो बायपास रोड जर केलो जायत तुका सांगता जेन्ना चावडेर फेस्त जाता आनी आमचे चावडेवेल जे फेस्त आसा ते केवळ एक दिसा पुरती मर्यादीत उरना. अजून सुद्दां फेरी 8 दीस फेरी उरता आनी इतले ट्रान्सपोर्टाक ट्रॅफिकाक त्रास जाता. कितलींशीं वर्सां मागणी आसा की 4 रस्त्या वयल्यान मदल्यान शेतांतल्यान तो रस्तो काडून बायपास काडून तो मामेदार ऑफिसा कडेन जर हाडलो जायत आनी वन वे जर केलो जायत ती मोठ्या प्रमाणात ती ट्रॅफिकाची सोय म्हणजे जावूं शकता जे जावपाक जाय. ह्या गजाली खातीर खंय तरी काणकोणचे उमेदवार वा तुमचे केपेंचे उमेदवार जे आसा तातूंत आनी हो विजन डॉक्युमेंट मांडचो पडटलो. आनी जी फायनली सगळी लोक टावना भितर जाता सगळ्याचोच प्रश्न हो सगळ्या खातीर जाता त्या दृश्टीन कितें तरी जावचें पडटलें. त्यो गजाली करची पडटले. आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवया आनी तो विसव घेवन आमी परत येवया. हांगा थोडी बायट्स आयिल्ले आसा आनी मागीर आमी फोनाचे लायन उपकी करतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या ह्या विधानसभा वेंचणुकेच्या काळांतल्या सत्तागृहाच्या कार्यावळींतली म्हत्वाची कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा. आनी आयज आमी घेतात काणकोण आनी केपें हे 2 मतदारसंघ. आनी हे करपा खातीर आमचे कडेन हांगासर एडवोकेट जॉन फर्नांडीस, सोयरू वेळीप, कमलाकर म्हाळशी आनी अजित पैंगीणकार. आनी आमी गजालीचेर उलयताले. आमचे कडेन एक बायट आसा तो बायट घेवया आनी उलोवया. संजय नायक आसात पाडी बाळ्ळीचे ते कितें म्हणटात ते पळोवया. आमकां मातशें उदका लागून प्रॉब्लेम जाता. एप्रील मे म्हयन्याक उदक आमकां मेळना. टँकर येता करून पेले वर्स आयलो टँकर गेल्या त्या वर्सा आयलो ना. केन्ना येता केन्ना दिता केन्ना दिना अशें जाता प्रॉब्लेम जाता. मे म्हयन्याक सारको कंप्लीट प्रॉब्लेम. शाळावळीचें काम चालू केलां तेंच्यांनी पयर तेंच्यांनी ओपनिंग केल्लें अजून काम चलता अशें म्हणटा ते चालू जाता जातलें आनी येतलें केन्ना येयलें की आमकां दिल्यार पुरो उदक. हांव बांयचें उदक खाता. गांवचे लोक कितें झरीचें उदक तें मागीर लास्ट मागीर कट्ट्यांनी भरचें पडटा तांकां लायनी रावन आनी कांय ना. उदक मेळत ना. सकाळीं 5-4 उठून उदक भरता
उदका पिवपाकूच प्रॉब्लेम जाता तेंगे आतां तेंगे ते गांवांक कितें बोरींग मारलेली ती बोरींग चलता थोडी चलना बंद पडल्या थोडी ते सारकें करपाचें देवान आनी कितें हांव मुद्दो सरळ वेगळे गजालीचेर व्हरता. प्रॉब्लेम आसा हांगा जाता सगळ्याक खबर आसा. रानवटी वाठार, जंगल आसा, रान आसा, झरी आसात, बांयो मारपाक मेळटात आनी तरीकय ह्या वाठारांक उदकाचो प्रॉब्लेम कित्याक? हांव उलयतां पयलीं हो जाता उलयला आमच्या बारशे वाठारांत उदकाचो प्रॉब्लम हो म्हणलो सगळे वाड्यांनी नळ आसत म्हणजे पायपलायन गव्हर्मेंटान घातली आसा पूण उदक ना. एक वेळार उदकाचें म्हणजे व्हांवतालें त्या कारण खूब आसा तेका उदक म्हणजे म्हत्वाचो मुद्दो थंय जे तरी आमी ते सांबाळपाक जाय आसले उदकाचे झरे ते सांबाळलेले ना. फॉर एक्झाम्पल पयर एक इन्सिडंट जालो तेन्ना बारशे तुमी जाणा तो खडी फोडपाची कवरी पडली तेन्ना अशें आमच्या त्या एरिया इतल्यो कवरी आसा इतले ते भितर गेल्ले आसा म्हणजे कोणाचें कंट्रोलूच ना कोणाचें लायफ कांयच ना ते ना उदका प्रॉब्लेम वाडलो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा लागून. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान निर्गिलीची आकाशां झाडयल्यात आनी तेका लागून उदकाचे चड आवडयल्यात. हांव नेत्रावळ सालजिनी गेल्लो जंय ग्रासलँड आसपाक जाय थिंगा आकाश झाडयल्यात आनी आकाशा झाड लागून उदक जमनींतलें उदक चड सुकपाक लागलां. फॉरेस्टाचो बॅलन्स उरना. नाही बरोबर आसता. काणकोण वाठारांतलो विचार जर केलो जायत न्ही काणकोणाक कितें जाता थंय पावसाक जेन्ना हुंवार येता तेन्ना आमी पयलीं खुबदां हाजे वेळार सांगलां की तो गाळ जो व्हांवन येता त्या गाळा लागून ज्यो पयलींची झरी बिरी आशी सगळी पुरवून गेली आनी पयलींचे लोक कितें आसा बरोबर आसा झरीची उदक खाताले पूण आतां अशें जाल्लें आसा काही तांचे दाणे म्हण आसता पळय त्या दाण्याची तांची उदकाची सोय आसा थंयच्यान पायपलायन घालून ती सकयल हाडिल्ली आसा आनी सगळ्यांक आतां पायपलायनीची उदकाची संवय जाल्ली आसा. परिस्थिती अशी जाला 1991 सुमार 1991 सुमार चापोलीची धरण बांदिल्लें एक डॅम. काणकोणची लोकसंख्या वाडला आनी अशें आसतना सुद्दां दुसरी धरण बांदपाची आमची आसून सुद्दां गावणे धरण बांदपाक घेतिल्लें ते धरणाशिवाय पर्याय ना. धरणाशिवाय म्हाका एक पर्याय दिसता असो की आमची जाणटेली पळय बांद घालताले न्ही दर वेळार बांद घालताले आनी बांदाक लागून एक फायदो जातालो उदक थंय सांचून उरतालें बाकी पोरसा बिरसा उदक लावपाक मेळटालें कोळी जातालें उदक जिरतालें आनी उदक जिरप हें अतिशय म्हत्वाचें. तो एक भाग आसा आनी थंय खंय जर बारीक सुद्दां फोंडार बांदलें जाल्यार उदक मेळटालें. बंधारे आतांय बी बंधारे घाल्ले आसात पूण बांयची उदक खावपाची लोकांची टेंडन्सी ना जाल्या आतां. बांयची उदक आसून म्युनिसिपालिटी एरियेक अशी परिस्थिती आसा की लोक जे उदक ना म्हणटा आनी सकाळ फुडें 4 वरांचेर उदकाचें करचें म्हणटात म्हणजे नळाचेंच उदक हें उदक आनी बांयची उदक हें उदक न्ही. बांयची उदक खावपाची तयार ना. आमची काणकोण वाठारांत सांगता नगरपालिका कितल्योश्योच बांय आसात आसतना सगळी बांय बंद पडिल्ली आसात. पयलीं बांयचेर सगळें चलतालें लोकांची संख्या जरी वाडली जाल्यार त्यो जर बांय जर परत उपसून जर पंप बसून जर हें केलें जायत किंवा ट्यूबवेल बांदिल्यार ते ट्यूबवेलाचें उदक खावपाची तयारी ना. आनी मदल्या काळार तें जाल्लें मागीर तळी वचून पळय नवी हें करपाची पूण फकत ती तळी जी बेत्यान किंवा हांणी बांदपा येना चिरान बांदपा येना ती फातरान मेन म्हणजे म्हाका एक वाटेन म्हणजे हांव इल्लें कोदिकांनी कसो उलयतां की शाळेंतलें शिक्षण घेतिल्लें नाशिल्ले आमचे जाणटेले जे आशिल्ले तांचे कडेन जें विजन आनी जें शिक्षण आशिल्लें तें आमचे ह्या शाळेंतल्या शिक्षणान वगडायलां आनी सो कॉल्ड सुशिक्षीत म्हणटात ते आमी फक्त साक्षर जाल्यात आनी आमी एक्चुअली आज जाल्यार ते अशिक्षीत जाल्यात आनी ताका लागून उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. उदका प्रॉब्लेम म्हणल्यार आतां दर एक बांय सारकी मेंटेन जायना. आतां आमगे थिंगा उदक नळा उदक तेच म्हणटा म्हजो प्रश्न आसा तो सरळ हो आसा की आमी दिसान दीस अशिक्षीत जायत चल्ल्यात जे आमचे जाणटेले शिकले नाशिल्ले ते सुशिक्षीत आशिल्ले. पायपलायन गांवां भोंवतरीच्या पारंपरीक घरा कडेन आमी लक्ष दिवपाचें दिलें ना. हो फॅक्ट आमच्या थिंगा एप्रील मे म्हयन्याक अशें सकाळी खरें 4 उदक रावचें पडटा. सगळें सरकारान दिवपाचें ना आनी असलें तुमी मेंटेन करचें सगळी सरकारान दिवपाची अशी लोकांची प्रवृत्ती जाल्ली आसा आज जाल्ली आसा. ताका लागून ज्यो पारंपारीक ज्यो पयलींची बांय ज्यो बांदिल्ल्यो आसा त्यो आमचे सगळी पुरवून. सो म्हज्या उदकाचें हांव पयलीं आमचे जाणटेले जें नियोजन करताले तें नियोजन आमी आतां करना आनी ते आमी सगळे तांचेर दुखयतात आनी मागीर बोवाळ मारत रावतात. परिस्थिती सारकी आसा सगळ्यांची सारकी. मानसिकताच बदलची पडटली. मानसिकता बदलची पडटली न्ही मानसिकता बदलल्या ती पूर्वपदार हाडची पडटली. आतां सादें जर पयलीं आमी उदक खाताले लोकसंख्या जरी वाडली जाल्यार आयज परिस्थिती आसा पोळ्या सारक्या वाठारांत उदक ना. नगरपालिकेच्या क्षेत्रांत पावळ्या उदक ना. ज्या जाग्यार धरण आसा चापोलीची धरण जें बांदिल्लें आसा त्या चापोलीचे लोक उदका वळवळटात अशी परिस्थिती आज काणकोणा सारकी आसा. सगळ्या उदक अंडरग्राउंड जें उदक आसा टावनान जें अंडरग्राउंड उदक आसा तें कंटेनमेंट जालां आनी महत्वाची गजाल टॉयलेटा लागून जावं मागीर कोणा आनी सिवेजी लागून जावं धरणाचें उदक घाल्ल्यान बांयचें उदक वाडलां मुद्दो सारको विजन दवरनासतना नियोजन करनात आनी त्या नियोजन भितर आमी वांटेकार जायनात. आमी फक्त सरकार करतली म्हूण रावतात. मुखाल्लो बायट आहा तो घेवया आमी. सुदेश महाले आसात चावडे वयले कितें म्हणटा. काणकोणाक एक इंडस्ट्री वचून येयली ना बरी व्हडली कित्याक काणकोणचे जे युवा तरणाटी आहा ते सध्या बेकार आसतात आनी तांकां फक्त काम धंदो कांय ना ते फक्त बेकार भोंवतात. ताका लागून एक काणकोणा एक
काणकोण इंडस्ट्री स्टेट आहा थंय एक बरो एक प्रोजेक्ट येवपा जाय आसलो काणकोणचो इंडस्ट्री स्टेट म्हणून. ताका लागून हे काणकोणचे बेरोजगारांक तांकां थंय काम मेळपाक काम मेळटलें अशें हांव चिंत्ता. आनी जे कोण आतां फुडल्या इलेक्शनाक कोण निवडून येतलो तेचे कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी हो जो काणकोणचो बेरोजगार जो आसा तेजेर तेमी सद्या लक्ष दिवचें आनी काणकोणचे जे कोण युवा तरणाटे आहा तांकां एक काम दिवन तांकां एक बरे भशेन प्रोजेक्ट हाडचो आनी तांकां एक बरे भशेन नोकरी दिवची. प्रश्न काणकोणचोच न्ही, केपेआर दोनी कडचो आतां. आनी चुकून एक शब्द वापरलो पूण तो बरो लागलो म्हाका, बेरोजगार योजना. बेरोजगार योजना म्हणजे सरकारान कितें केल्लें आसा जे बेकार आसात तांकां म्हागाई भत्ता जसो सरकारी नोकरांक मेळटा तसो बेरोजगार भत्ता दिवपाचें ठरयलां. त्या स्वदेशाला मुद्द्या प्रमाणे जर सांगता न्ही काणकोणा खरी इंडस्ट्री आशिल्ली एकेकाळी ज्या जाग्यार दिसाक 300-400 भुरग्यांक कामां आशिल्लीं. सरकारा कडच्यान सबसिडी घेवन ती इंडस्ट्रियल इस्टेट ती चलताली, औद्योगिक वसाहती चलताली. आनी कालांतरान अशें जालें की ज्या प्रमाणे काणकोण हेर वाठारा पेक्षा थंयची रोजगार जो आसा तो कमी आसा, लेबर जे म्हणटा पळय आमी ते. आनी सरकारान जितले प्रमाणे तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय आशिल्लें तें दिल्लें नाशिल्ल्यान बऱ्यो फॅक्टरी थंयची बंद जाल्यो. आतां एक बरे दीस आमकां आयलात की आमचे काणकोणचे आमदार विजय पै खोत हांणी एक बरी थंय फॅक्टरी सुरवात केल्ली आसा हाजी बॉयल रिफायनिंगाची. आनी काही तेंपांनी थंय बरे पैकी थंय जॉब मेळपाक शकता. मारुतीची शोरूम थंय येता, आमच्यो ताडपत्री करपाची एक फॅक्टरी येता. म्हणजे ही सरकारान लक्ष दिवन कांय प्रमाणात खूब आसा. नो आतां कशें आहा सगळें उलयता कशें बेकारी सरकारी नोकरी दिली की बेकारी सोंपली अशें तरेन टेंडन्सी ही चुकी आसा सामकी. आनी हांवें परत उल्लेख करता पयर बारशे इन्सिडंट जाले त्याचे भुरगे बेकार म्हणून कामां गेल्ले. प्रत्यक्षान जे अशे तरेचे 10वी 8वी 9वी शिकले भुरग्यांक प्रत्यक्षान काम. आनी म्हाका दिसता अशें आमच्या ज्या वाठारांत खबर आसा पिकावळ बी घेता सगळे खबर आसा हेकाय मार्केट मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गजाली लिंक करून जर आमी एक तांकां म्हणजे स्थानीक जे पिकता किंवा आतां अजिबाब म्हणल्या भशेन थंय जे कितें आसा त्या प्रमाणे ते इंडस्ट्री येवंक जाय. पूण आमी फॅक्टरी घालतात पूण आमचे कडेन लेबर जॉब फॅक्टरी घालचे पयलीं लेबर ट्रेनिंग जाय. आतां आमगे कुंकळ इंडस्ट्री जर कितली गोंयकार काम करतात इंडस्ट्री जी येता थंय बाबा त्या प्रमाणे लोकल मॅनपॉवर मेळटलो काय कितें हाजे कसलेच मॅनपॉवर ट्रेनिंग जायना. नाही काही प्रमाणात कितें जाता सरकारी नोकरी म्हटली की ती नोकरी अशी दिसता. खूब महत्वाचो आज गांवठी म्हणटा गजाली खूब महत्व आसा. गांवठी म्हणटाचेर लोक गोंयकार उडी मारून घेतात पूण ते गांवठी म्हाल जो आसा तो मार्केटा भितर सारको पावना, ताजें मार्केटिंग जायना. तो आसलो जाल्यार गांवची युवकांक खूब रस्त्यार बसता परत आनी ट्रॅफिक प्रॉब्लेम तो आनी परत आसता. तातूंत तरणाटी कितले वांटेकार आसता ते नदरेंतल्यान त्या प्रमाणे तरणाटे मानसिकता तयार करची आमी भायर येतात. हांव स्वता सकाळ शेतांत गेलो शिपला आनी कितें जाता आतां मार्केट समज शेतकारांक मार्केट मेळना शेतकार डिसअपॉयंट जाता. मार्केट मेळपाक जाय गव्हर्नमेंटान. ह्या इलेक्शना भितर हो मुद्दो खूब महत्वाचो आसतलो की जे उमेदवार आहा तांणी मार्केटिंग नेटवर्क कशें उबारतले हाजी योजना घेवन येवपाची जाल्यार ताका सांगपाचें की ही योजना घेवन येना जाल्यार मागीर एक 5-10 सेकंदां भितर सांगता. जशें रमेश तवडकरान आमदार रमेश तवडकरान जशें आदर्श ग्राम गेलो पळय आनी थंय अशे तरेचे वेवसाय मेळपाची शक्यता निर्माण जाला. तशी जावं म्हणटा कितें शेती जी आसा शेती कोण करना जाल्यार फळबागांची शेती फुलबागांची शेती अशे पद्दतीन आमच्यान करपाक येता. आनी जशें सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पळय तशेंच ल्हान ल्हान उद्योगा खातीर आमच्यांनी सो हो गजाल ही गजाल महत्वाची. फुल्लू बायट कितें हाजेर आमी एक वेगळी चर्चाच करपाक शकतात. फुल्लू बायट आसा तो आमी समजून घेवया. उल्हास भाटीकार जे जांकां पुरस्कार पसून मेळ्ळा अशे तरेचे शिक्षक आसात सादोळशाचेर गेले ते कितें उलयतात ते पळोवया. पोर्तुगीज राजवटींत काणकोणकारांनी दर्जेदार शिक्षण दिवपाचो प्रयोग केलो. आज ह्या गजालीक सादारण 80-90 वर्सां जायत आयलीं. पूण गोंय सुटके उपरांत ज्या पद्दतीन शैक्षणीक विकास काणकोणाक जावपाक जाय आशिल्लो तितलो जाल्लो म्हाका दिसना. देखीक काणकोणच्यो ज्यो शाळा आसात त्या शाळांच्यो इमारती त्या शाळांक भितरल्यो सगळ्यो लागपी गजाली वाचनालय लॅबॉरेटरी सारक्यो मैदानां ग्रावंड भुरग्यांक खेळचे खातीर ह्यो गजाली जाल्यो दिश्टी पडनात. आनी ताका लागून असो एक लोकांचो ट्रेंड दिसता की आमी काणकोणच्यान भायर गेल्यार आमकां बरें शिक्षण मेळटलें काय कितें हो थोडोसो एक लोकांचो भ्रमच थोडोसो. पूण सरकारान हाजेर विचार करून महात्मा गांधीन सांगलें तशें खेड्यांत शहर निर्माण करात त्या दृश्टिकोनांतल्यान शैक्षणीक विकास सरकारान ज्या पद्दतीन काणकोणाक करपाक जाय आशिल्लो तो केलो वचना. आतां खाजगी संस्था सोडात, खाजगी संस्थेन चलोवपाच्यो सरकारची मदत घेवन